कुडचोरे हांगसरल्या रस्त्याची वायट स्थिती पळोवन बेजार जाल्ल्या थळाव्या लोकांनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे फुडारी दत्ताराज देसाई हांच्या वांगडा सरकारी कारवायेची वाट पळोवच्या बदल्या परतून एक फावट खड्डे भरपाची जपसालदारकी घेतल्या। लुकसाण जाल्ल्या रस्त्यांक लागून प्रवाशांची गैरसोय जाला, अपघात जाल्यात आनी जायत्या फावटी अवजड वाहनां लेगीत अडकून पडल्यात अशें रहिवाशांनी सांगले। रस्त्या वयल्या खडबडीत परिस्थितीक लागून फाट दुखपा सयत भलायकेच्या समस्यांची कागाळ जायत्या जाणांनी केल्या। भौशीक सुरक्षेच्या हिता खातीर हो तात्पुरतो उपाय अशें सांगून आनीक अपघात जावच्या पयलीं बेगोबेग कायम दुरुस्ती करची असो उलो रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांक मारला। पळोवपी कोण ना न्ही, आमी आसा मरे पळोवपाक। पयर कितें जालें, पयर लास्ट वीक आमी ती आवडच्यान आमी फोंडारे बेत घातलेलो, पूण त्या दीस भयंकर अकस्मात पावस आयलो आनी आमगे काम इनकम्प्लीट उरलें। सो आतां हें करता आमी हांगच्यान आमी काकोडे वतले आनी मागीर बाजारांत सगळे फोंड पडले ते। आनी हे आमगे एवरी वीक एक तर फ्रायडे नाल सॅटर्डे आमी आमगेले भुरग्यां सगळ्यांक घेवन एवरी वीक आमी एक दीस दवरतले, ज्या कडेन आख्खी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती भोंवन खंय खंय फोंडकुलां बिळकुलां पडल्या ती आमी हें करतले, बेत घालून पुरयतले, फिक्स करतले। हें करपाक मेन मुद्दो कित्याक, खूब ह्या 2 वर्सां भितर इतले लोक बायक घेवन पडल्या, लोक मोडल्या, अर्दे लोक थंय सामके मरोन गेले। सो एक मनीस इंजर्ड जावप म्हणल्यार तो 2 म्हयने घर पावप म्हणल्यार तिका आख्खी फॅमिली हालता। सो तेका लागून आमी ऑन प्रायोरिटी बेसीस घेवन हे जितले आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खड्डे पडल्या आनी रस्त्याचे वेन इट कम्स टू रोड सेफ्टी कितें इश्यू आसा तेजो आमी सुटावो करतले। आतां तुमकां कित्याक करपाक पडटा, कित्याक आमदार आसा न्हू हांगा करपाक? आमदार आसा थोडे टायम उरला न्ही सद्याक। सो आमी करया, आमगे नजरे पडले आमी गेले, आमदारा एखादे नजरे पडले नासतले। सो आमची नजरे आयले, पयर तुमगेलो व्हिडिओ पळयला हांवें, तुमगे व्हिडिओ पळोवन बाकीच्याय थंय फोटोला थोडी हे केली, आमची नोटीसय हाडली। सो ती आमी आतां पुरयतले। सो मे बी आमदारा नजरे आयले नासतले। सो देवान हें काम आमचे कडल्यान करून घेवपाक म्हणून आमी पावले, आनी कितें म्हणटलो। आमी खड्डे गेले, फड केले, पुरयले, तरी पण ते पावसान गेले, कितें जाण खूब जाण पडल्यात। आतां परत आमी ते पळय घालतात इस्टिमेट, आतां कितें जाता तरी पण एक सायड बंद करून आमी एक सायड चालू केला। आमी दत्तराज राऊत देसाय जो आसा तो तेणी हे बरें इनिशिएटीव घेवन काम करता, चालू आसा ते। सो आतां पळयला की रस्त्या लोकांक त्रास जाता, भरपूर त्रास जाता लोकांक, कित्याक तेका कोणी पडटे आमी हांव एक रायडर, हांव तांकां 10 फावटी वांगडी भोंवता कस्टमर पडून कांय इजा जायना, ते खातीर आमी हें काम घेतलेलें आसा। आतां पळयला ट्रकूय मुंगरता रस्त्यांनी, रस्त्याक कंडिशन इतली बिगड, रस्त्याच काबार गोंय एक रस्तो आमची कुडचड्यार एक रस्तो बरो ना, तेणी कितें केलां कितें ना तेका खबर। कितें व्हडले आपल्या बर्थडे वयर सगळे हे करता, सेलिब्रेट करता, पूण हे लोकां खातीर कितें कर म्हणून, लोकांची हिताची पयलीं चीत, खंय मागीर तुगे पयलीं चीत म्हणून, हे लोकांची पयलीं चिंतून आपली हे कर म्हणून, हे कामां आमकां करची पडटा पळय। आमी सामान्य म्हणजे आमी लोकां तुमकां निवडून दितात, तेच लोकांक आमकां हे करची पडटा, कित्याक आमची घरा फॅमिली आसा, तेंची खातीर फ्युचर आसा, आमगे लायफ गेल्लेंच आसा, तेंगे फ्युचर आसा फुडें आमच्या भुरग्यांक। रस्त्याक कितें त्रास जाता ह्या रस्त्याक त्रास आनी कितें खड्डे पडले न्हय, पावस पडलो उदक पडटा, आमी कितें करपाचें? गाडी ते व्हडले गाडी घेवन वयता तेंकां कोता येता ते 4 व्हिलर 8 व्हिलर बीन, आमगे बायकां आमकां त्रास जाता, खड्ड्याक पडल्यार सकयल पडटा हेजो म्हणून। मागीर आतां पावस झडलो, सगळो झडलो, पावस झडलो म्हणटा हें काम करपाचें, पयलीं करपा न्हू कितेंय। आनी आतां पळयला की मेन म्हणल्यार कुडचड्या ते सांगे रस्तो सारको पेड्ड्यार हांव कितें म्हणटा, हो तो 4 रस्त्यार सावन तो हे कडेन ITI बीन आहा थिंगसून आख्खो बाजारात रस्तो पयलीं करपा लागलो न्हू, मेन रोड आहाय ते हो शिवाजी सर्कल सावन आंबेडकर चौक बीन, आतां ते रस्ते कोण दवरले, भितर इंटिरियर सगळें केलें, इंटिरियराक कोण पावता? खूब इंटेरियर बी टायर मुंगरता म्हण आयकलां लोकांले, गाडयांचे टायर आसा ते मुंगरता इंटरनल रोडाक। इंटरनल रोड म्हणजे इंटरनल रोडाचे ट्रॅफिक चड आसना न्हू, ही ट्रॅफिक चड न्हू। आतां आमच्या बाजारात वचपाक कितू फोंडकुल गाड्या धडत येता, आमगे हाटी पाणी पिड्यार जाली भोंवन। सो बेगीन जावपा जाय दिसूंक रस्तो। आतां पावसा पयलीं करपा जाय न्हू, तें कितें जाल्यार पावसा पयलीं जावपा जाय। आतां पावस येयलो म्हणटा कितें आतां तें घाताय डांबर घाल म्हणून ते एक्चुअली गेले ते पडटरी हें मारताले, कोल्ड मिक्स बीन मारताले, आतां तेंय ना। आनी आतां पळयला की जे यंग आतां दत्तराज देसाय जो आसा हो मुखार येवन करता, सो कशें दिसता तुमकां? दिसता म्हणल्यार कितें बरें करता, सगळ्यांक दिश्टी पडटा न्हू। आतां आमगे पयल्या पावसाचे इतली बुके येयली, कितें येयली, कितें करपाचें? आतां पावसा पयलीं जावपा जाय न्हू रस्ते। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।